सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. बाय तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटा न्ही रे बाबा. गुड मॉर्निंग म्हटलं, सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हटलं. आणि तर आयज आसा थर्सडे, ब्रेस्तार आयज, आणि त्याच्याच वांगडा आयज आसा गुढीपाडवा. तर तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची खूप खूप परबी. हॅप्पी गुढीपाडवा टू ऑल माय यूट्यूब फॅमिली. बाबा गुढीपाडवा विश कर मरे, कर मरे. गुढीपाडवा विश कर ना सगळ्यांक. हां, तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडवा विश करता बाय आमचे. तर आयज जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू, तो सकाळ सकाळ फुडें स्टार्ट केल्लो आसा. जस्ट 9 जाता थंय आसा. आनीक घरातली सगळी कामां बिमां करून शावर बी जसो पळय तो घेतलो. आणि आयज सगळें न्हावन धुनूच करप आसता न्ही, देवाचें म्हण ब्रेकफास्ट जावं रांदप बिनप जें कितें आसा तें. सो तें सगळें करपा खातीर पयलीं जसो पळय तो शावर घेतलो आनी म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया. सकाळ सकाळ फुडेंच तुमकां आयज हेज्यो गुढीपाडव्याच्यो विशीस ज्यो आसा पळय त्यो दिवया अशें म्हणून. मे बी हो व्हिडिओ 1-2 दीस लेट येतलो, बट विशीस ह्यो दिवपाकूच जाय, विश हे करपाकूच जाय. तुमी म्हाजी फॅमिली न्ही, सगळ्यांक विश करप हें कंपलसरी आसाच. ओके, सो सकाळ फुडेंच म्हटलं व्हिडिओ स्टार्ट करून तुमकां विश करया अशें म्हणून. आजून पोटाच्या रिलेटेड कांय काम जालें ना. म्हटल्यार कशें झाडप, मॉप मारलें, झाडू बिडू मारून भायर सगळे स्टेप्सां बी आयज हांवें उदक बी घालून सगळें घासून धुलां. आनी भायर बी सगळ्यांक निवळ केलें. आनी कितें केलें, सगळें हें बायेचें कितें करपाचें आसा तें सगळें केलें. आनी शावर घेतलो हांवें. हो आतां भायर फुलां काडटा आनी देवाचें आयदनां बी सगळें धुतलो, तो न्हातलो आनी मागीर देवाची पुजा करतलो. तेजे मुळे हांव ब्रेकफास्ट बी करता. पळयता हें कशें करपाक दिता न्हू, तेजेर डिपेंड. आतां सद्याक हांव मातशें रुमांतल्यान भायर गेल्यार वें करता, म्हणून व्हिडिओ बी म्हटल्यार हांगासरूच स्टार्ट करया अशें म्हणून रुमानूच आयज. सो आनी थोड्या टायमान न्हिदतलें तें, मागीर ताका न्हिदून मागीर बेगीन रांदपाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती करतलें. आयज जेवणाक स्पेशल अशें कांय ना. पळोवया, चणे घातलेले हांवें रोस करपा खातीर, शीत करतलें. आनी परब म्हणटकीर गोडशें बी कितें करूंकूच जाय न्ही, गोडशें करतलें. शेवयाचें ना जाल्यार मोट्या रव्याची सजी करतलें. आनीक तोरां आसात न्ही, तोरां तेजी उड्डमेथी आनी भाजी. पळयता उड्डमेथी कशी कितें जाता तें, हें करपाक दिल्यार करतलें, ना जाल्यार भाजी करतलें. फ्लावर आसा, मागीर कॅबेज आसा. पळोवया एक कसली भाजी जी आसा पळय तें करतलें. ओके, सो पळोवया कशें कितें करप जाता तें. सद्याक आतां वता, पयलीं ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करता, रेडी करता. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां सगळ्यांक, मेळटा मागीर हेकाय बी. हो सद्याक भायर गेला, मागीर न्हावन देवा बिवा पुजा केली की मेळटा तुमकां मागीर. आनी तें कोडू लिंबू बी जें आसा पळय तें खावपाचें उरलां, तें हो न्हातकीर खातलीं आमी मागीर वांगडाच दोगांय. ओके, आतां बायेक ना, बायेक नेक्स्ट इयरच्यान न्ही बाबा, नेक्स्ट इयरच्यान. काल डॉक्टराक विचारलेलें, डॉक्टरान बी सांगलां नाका म्हणून ताका नेक्स्ट इयरच्यान. ओके, सो चलो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. टायम न्ही 10 जालो आनी भायर बरें वत येयलां. अशें इतलेंच वत असलें न्ही, म्हळ्यार चड कडक जावूं जायना, इतलेंच वत असलें न्ही बरें दिसता. आतां 10कूच अशें जालां न्ही वत, आनी सामकें इतलें कडक जातलें आनी मागीर आनी भायर सरपाचें ना. बेजार येता खंय वचपाक आनी करपाक सुद्दां. पळोवया आयज अशें चिंतलां देवळाक वचपाचें म्हणून, बायक घेवन न्हाणून बी जातकीर जेवचे पयलीं पळोवया कशें कितें तें. आनी हांगासर देवाची पुजा करता, जावना अजून, टायम आसा. आनी बायेक हांगा खेळपाक घातलेलें, रडोन लास्ट न्हिदलें. बॅड टायम, 10 जालीं. आनी म्हाजें न्ही भितर थोडेंशें रांदपाचें चालू आसा, दाखयता तुमकां. पळयात हांगासर थोडीशी तयारी केली हांवें. पयलीं म्हटल्यार च्या केल्या, ब्लॅक टी केला, आनी तेच्या वांगडानी आयज गोड अशें शिरो केला. बरो केळे बी घालून केला, दूद आनी केळें घालून शिरो केला. थोडो नैवेद्य दाखोवपाक जाय देवाक. आनी मागीर ब्रेकफास्ट करतली, हेजी पुजा जावना न्ही ताका लागून. आनी हांवें न्ही चणे घातलेले, अशें चिंतलेलें रोस करतलें म्हणून. पळयात राती फुगपाक घातलेले चणे, अशें चिंतलें रोस करया अशें म्हणून. मागीर पळय जाल्यार भितर खूब कितें आसा सामान, सो म्हटल्यार खतखतें टायप अशें करया सगळें घालून अशें म्हणून. बीट एक आसा भितर, तो बीट घालता. कॅप्सिकम आसा, आनीक टमाट, गाजर, बटाट, गड्डो आशिल्लो, दुदी, फ्लावर, हें सगळें थोडें घालून न्ही खतखतें टायप असो रोस असो करून घेता, दाट असो. ओके, आनी कांय करिना. आनी हें सगळ्यांनी दवरून पळय मागीर अशें करून पिड्यार जावपाक येता. आतां गड्डे 3 हाडलेले, म्हळ्यार 3 आशिल्ले बागायतदारांतल्या पॅकेटान, 2 यूज जाले. एक तसो आशिल्लो तसोच आसा, ताका पोपड्याक परत कोंबऱ्यो येवपाक लागल्या पळय.
टमाट गाजर आसा आनी काही बीन गाजर म्हणटा तो यूज जाता कित्याक फ्लावर आशिल्लो भितर आनी दुदयाचो इल्लोसो कुडको घेतला आनी थोडोसो दुदी आसा टायम मेळ्ळो जाल्यार मागीर फ्राय करतलें आनी ह्यो दुदयाच्यो बियो काडून दवरल्या धुवन आतां मातश्यो पोवया हे सुकपाक घालतलें नाजाल्यार मागीर मातयेक उडोवपाच्यो किल्लता त्यो किल्लता हांवें 2-3दां घातल्यो अशें करून किल्लोवपाक म्हणल्यार खंय मागीर खावपाकच मेळना कोण ना कोण अशें येवन चिंचून तरी आनी कोण कोण खातात नाजाल्यार बियांक मुयो तरी लागतात तशें करून खावपाक मेळना पळयता नाजाल्यार सुकपाक उडयता बेश्ट्यो ते मागीर सोलून खावपाक बरें लागता न्ही ताका लागून ब्रेकफास्ट बी म्हाजो सगळो रेडी आसा बट आजून ब्रेकफास्ट आमी करूना कित्याक की हेची पुजा जी आसा पळय ती आजून जावना देवाची अजून पुजा करता म्हळ्यार पुसयता रे तूं पुसयलें ताणें सगळो देवा रूम आयज निवळ केलें देवा रूम इन सेन्स कसो खबर आसा देवा रूम वयर मुर्त्यो बी आसा पळय तें सगळें तो निवळ करता सकयल करूना तें म्हाजें काम सो तें हांवें बीन आजून केन्ना हें करूना मागीर कितले दीस जाले करूच ना आतां पळोवया केन्ना करप जाता तें निवळ बीन करपाकच मेळना आनी जेवणाचें सुद्दां कितें हाडटा करता पळय भाजी बिजीनी तशीच उरता हेकाच लागून की बाय रडटा हें करता म्हण हांव चडशें कितें अशें करून करपाक वचना मेजर अशें आनी सेकेंड थिंग मागीर गरमी जाता न्ही ताका लागून तें मागीर हाडलें की ना तशेंच उरता बागायदारान गेलें की बरें दिसता बरें आसा अशें वंटांनी घेवन येता मागीर तें खंय करपाकच मेळना तशेंच उरता सो आतां आयज करून घेता आयज खूब कितें करपाचें बाय न्हिदलेलें आसतनाच पटपटीत सगळें करून घेता हेजी पुजा जाता म्हळ्यार हांव कुकर बी जो आसा पळय तो लावन घेता ओके मागीर ब्रेकफास्ट बी करता आनी मेळटा तुमकां भाजी बी शिनून दवरता कॅबेजाची भाजी ती बी शिनून दवरता रोखडी जातली ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां 1:45 जाले हांगासर आनी हांगासर सकाळच्यान आमगेली स्ट्रेसफूल मॉर्निंग म्हणटा तशें हाणें देवाची पुजा करून लायलेलो न्यूज आजून तेंच चालू आसा आनी कांयच लक्ष घालपाचें ना तितून लक्ष जर घातलें न्ही अशें म्हळ्यार पळोवपाक गेलें न्ही टीव्ही न्यूज जो आसा तो आनी तकलें टेंशन येता अरे बाबा आतां कितें जातलें काय म्हणून गॅस मेळपाना पेट्रोल मेळपाना कशें कितें जातलें कांयच खबर ना बट पळोवया कितें जावपाचें आतां जातलें जाता तितून आमी कांय करपाक शकना न्ही नाल्ले हांव माथ्याक केस तशें सवले सोडूच ना आजून मागीर जेवणाक भिवणाक पडटा केस म्हणून हेअरफॉल खूब जाता आफ्टर डिलिव्हरी ताका लागून हांव चडशें न्हालें बीन काय ना पयलीं न्हालें जाल्यार माथ्या बांदून दवरिता नाल्यार सगळें करूनच ना आतां तर 1:45 जाला बाय उठला आतां आनीक ताका न्हाणोवपाक जाय आनी म्हाजें जेवण जें आसा पळय तें ऑलमोस्ट सगळें म्हणटा तशें जाल्लें आसा दाखयता तुमकां आयज कितें कितें केलां तें एकूच आयटम उरला म्हाजो पळयात न्यूज हो हांगासरच बसलेलो उदोवच्यान आनी कितें गॅस म्हारग जातलो खंय आनीक पेट्रोल म्हारग जातलें हांगा म्हाका गॅस म्हारग जातलो तो जातलो मेळपा पासून मुश्कील खंय आतां गॅस न्ही रे गॅस म्हणटालो न्ही तूं गॅसी टेंशन न्ही तूं म्हणटालो न्ही म्हारग जातलो तो जातलो मेळपा बी मुश्कील म्हणा अटॅक चलता गॅस रिफायनरी उडयली खंय इरानाचे पेट्रोल आनी हेचे गॅस सावदी आनी कितें कितें कटार भितर सो आसूं कितें करतलें आतां टेंशन म्हाका आनी चड टेंशन हें पळयात म्हजें हांगासर शीत जावपाक येलें आनी हांव न्ही तोराची उड्डमेथी करता सोय कांतून दवरल्या वांटपाक जाय मीठ आनी गोड लावन दवरला तोरांक फोडणेक कढीपत्ता तर हें हांगासर न्ही हांवें सजी केल्या आनीक शीत म्हणटा तूं जाता म्हाजें धापून दवरलेलें वारो मारता न्ही कचरो पडटा मागीर आनी दाखयता तुमकां पळय हांगासर खतखतें केलां फोडणी घालपाचें उरलें हेका फकत आनी ही हांगासर कॅबेजाची भाजी केल्या सो शीत खतखतें कॅबेजाची भाजी गोडशें आनी उड्डमेथी हय जातलें ऑलमोस्ट वायटा तोराक हें करून दवरला बारीक न्हाणयता आनी सोमतो मिक्सर लायता आनी एका फोडणी घालता ओके मागीर जालें 1:45 जालें न्ही जातलें आनीक बारीक न्हाणयलें म्हणटकीर रोखडेंच जातलें हेंचे तोराचे उड्डमेथीक चड टायम लागना शीत वाळून घेता ओके सो मेळटा मागीर तुमकां हें पळयात बाय उठला थंय आसा आतां उठला परत न्हिदलेलें एकदां उठलें मागीर परत खेळ्ळें मातशें रडलें हें केलें आनी परत न्हिदलेलें सो चलो मेळटा मागीर म्हाजें न्ही रांदून जालें आनी हालत पळयात किचनाक कितें जालें ती स्वेटींग विटींग जावन सामकें केस बी उगयलत ना अशें आतांच सोडयलें वलें तसा केस बांदूनच दवरलेले न्ही बाय फाटल्यान खेळटा आनी म्हाजें रांदून जालें उदो जाल्लें रांदून गायेक पान बी जें आसा पळय तें काडलां हेका उदक सोड म्हणलां आतां डेड जावन गेलें
सो बाय खेळटा खेळटा म्हणपाचें ना तें मनीस दिसलो की धर 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 म्हणटा मागीर रे पळय हांगासर खेळटा दाखयता तुमकां जेवण आयचें सांगू ना खेळटा म्हणपाना म्हणून ताका हें पळयात शीत आनी खतखतें केलें तेजोच रोस वाडलो दाळ करूं ना आनीक हे हांगासर उड्डमेथी तोराची कॅबेजाची भाजी आनी सजी जी केल्ली पळय न्हू ती तर हें आसा आमचें आईचें जेवण तर हेका एक पान काडलां उदक सुट्टलां आतां आनी मागीर आमी जेवन घेता ओके आतां तुमी खूब जाणां म्हणटली दाळ किंवा वरण करूं नाका म्हणून ना करूं ना आमगेर दाळ वरण कोण खायना म्हाका तर आवडत ना हांव बीन तितलें खावपाक पळयना आनी कितें जाता देवाक बी पान जाल्यार हांव करता अशें करून इल्लीशी तरी आतां हें फकत गायेकच न्ही अशें म्हणून आसूं म्हटल्यार जायो बी ना बाये फुड्यान सगळें करपाक ताका लागून आनी हांवेंनी अशें चिंतलेलें की आयज हांव पुरयो करतलें आनीक हें करतलें म्हणून दुदी बी आसा तो फ्राय करतलें म्हणून पण टायम पावलोच ना गरमी बी जाली आनी हांव म्हणपाक लागलें इतले सगळे आयटम करून कोण खातलो मागीर चड जाता तें सगळें वचना हें सोंपल्यार पुरो अशें म्हणून फाल्यां मागीर नॉनवेज की बेजारता वेज खावपाक हांव न्ही हो सो मागीर परत नॉनवेज फाल्यां करूं मागीर तशें उरता मागीर शेळें जाता अशें करून आनी आतां पयलींच गॅस मेळना हांव म्हाका म्हणटा बेश्टें जेवण करून करून पिड्यार करून उडोवं नाका म्हणून सो म्हटलें आसूं अशें म्हणून भायर रडटा सो जेवन बीन घेता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां ते बाय बी न्हिदले सो सांज जाली आनी घरा कडल्यान येता आसतना हांवें कांय शूट करूं नाशिल्लें हांव येयलां मार्केटान सदाशिवगडार मातशे आयब्रोज काडपाचे आशिल्ले ताका लागून सो काडले बीन आनी जस्ट तुमकां आतां दाखयलें पळय ते पार्लरान आयिल्लें हांव रेगुलर पार्लर म्हाजें हांगासर पयलीं सावड्ड्या वतालें बारीकशें कितें आसा जाल्यार पयलीं न्ही हांव सावड्ड्या वतालें बारीकशें बसून कितें अशें पार्लरान आयब्रो बी करपाचें आसत आतां ना आतां हांवें हांगासर एक सोदून काडला सो बरें जाता हांगासरच करता हांव आतां हो बायक घेवन भायर रावलो जस्ट आयब्रोज न्ही थोडेशे टायम चड न्ही 5 मिनटां भितर आयले हय बाय बी उठले गाडयान बसतना दारा आवाजाचे डब्ब डब्ब करून रे बाबा आतां खंय घरा खंय व्हरता भोंवपाक घर वचपाक हय टायम जालो 6:30 जाली ओके सो चलो मेळटा पळयता खंय व्हरता काय घरा व्हरता सो हे पळयात हांगासर एक न्ही पॅड आसा सो पॅडार आयज कितें तरी आसा आसतलें पुजा काय कितें तरी बऱ्यो लायट्स घातल्या केळीचे हे लायल्या म्हळ्यार फुल्ल केळीच लायल्या आनीक ऑरेंज फ्लॅग बी लावन सगळें बरें हें केलां बरें दिसता लायट्स बीन आनी बरें म्युजीक लायलां पळयता हांगासर तुमकां बारीक आयको येता काय खबर ना आनी हांव कितलें पयस आसा पळय बरें दिसता हांगचें आसा तें आनी आमी हेणें गाडी लायल्या हांगासर बँकेच्या मुखार पार्किंगाक आनी हेका म्हटल्यार नुस्तें कितें पळोवन यो म्हणून फाल्यांक परत आनी सकाळीं मार्केटाक येवपाक न्ही अशें म्हणून आनी हांव बायक घेवन गाडयान बसलां सो ते भायर पळयता कोण कोण येता वयता गाडयो बिडयो न्ही सगळ्यो तांकां आनी भायर मातसो काळो कसो जावपाक येला आनी थंय न्ही भरपूर लोक येता पांय बी पडपाक पुजा असो दिसता आयज बरें लायल्या ते केळी लायल्या पळय न्हू केळीची अख्खी झाडां बरें दिसता सारकें तेंचे लायटिंग्स बीन घातल्या कॅमेराचेर तितलें दिसना कित्याक हांव झूम करून काडटा न्ही ब्लर जाता हें बरें दिसता लायव्ह पळोवपाक दोळ्यांनी सारकें मस्त अशें म्हणटा तुमकांय बी दाखोवया म्हणून बरें दिसता न्ही हो गेला नुस्तें हाडपाक पळयता कितें हाडटा तो फोन कर म्हटला थंयच्यान फाल्यांनी परत येवपाक अशें म्हणून आयज ब्रेस्तार एक्चुअली तो खाता आयज बट आयज नाका म्हणपाक लागलो शिवराक भरपूर आयटम केल्ले न्ही ताका लागून तो फाल्यांक शुक्रार मागीर शेनवाराक परत शिवराक आमचें मागीर आयताराक खावपाचें सोमाराक परत शिवराक असलोच वावर जो आसा तो मागीर सो पळयता कितें घेवन येता तो फोन करतलो एकादी पळय आनी बाय न्हिदतालें कपडे बिपडे वयर सरले